आई किती प्रॉब्लेम जाला तुमकां ह्या दिसांनी आयकूंक येता की तुमच्याच भुरग्यांनी तुमकां भायर काडले म्हणून. हय आयको हे आमकां भुरग्यांनी भायर काडले, चेड्यान घर विकले, आमकां भायर काडल्या. तेणी चेड्यान आपले अर्धे पयशे घेतले आनी भायर काडली आमकां घरासून. परत मागीर आमी बिराडाक रावली. कित्याक भायर काडले? तेणी घर विकले आनी भायर काडली आमकां. आनी मागीर थंयसून आमी मागीर बिराडाक रावली चिंबला. आनी थंयसून मागीर हेजो फ्रेंड गावलो. मागीर तेणी मागीर हांगा मेर्शे येयली आमी. आनी आमकां खूब तो आतां खूब त्रास करता. कोण बिराडकार? बिराडकार आतां तो म्हणटा भायर कर. हेका 2दा मारलो म्हाज्या घोवाक, खूब फावटी मारलो तेणी. माडांनी गाळी सावता. माडांनी गेले तो आमी थंय गरम जाता आनी माडांनी वयता म्हणून हेका मारलो घोवाक म्हाज्या. आनी थंयसून मागीर तो आमकां खूब खूब त्रास करता. गाळी सावता, तेजी बायल येता गाळी सावता, भुरगीं तेजी चेडूं येता. कोणाक येवंक जेवपाक बी कोणाक दिना तो. कितली भुरगीं तुमकां? म्हाका 3 जाण, दोगा चेडूं हा. एका दोगा, एक चेडो आनी एक चेडूं. म्हणल्यार 2 लग्न जाला बाबा. सो आतां तो तुजी चेडवां सुद्दां पळयना तेका? म्हाका ना, आमकां कोण पळयना बाबा, आमकां कोणूच पळयना. आनी कुतो भाटकार येवंकूय दिना कोणाक. आतां तुजो इनकम बी कसो जाता? तुमकां कोण जोडपी कोण आसा आतां घरान? जोडपी कोण ना बाबा आमचो, कोणूच ना आसा. कोणी खंय वयता आनी आमकां कोणी कितें दिता, आमी भीक मागून आमी खाता. गोंयकार जावन त्रास जाता तुमकां? हय, आमकां खूब त्रास करता. भाटकार आमकां खूब त्रास करता. आता तुमचे नाव किती बाबा? दिगंबर. दिगंबर सरनेम किती? शिग्नापूरकर. तुमचे नाव? माझे दीपाली दीपाली सिग्नापूरकर. तुम्ही ऍक्च्युली मयेची न्हू? हांव मयाचें. हांव म्हापशेचो पयलो. म्हापशेचो. मागीर येवन तुम्ही मेर्शे रावले? चिमला. चिमला. तुमकां घर खंय मेळ्ळेलें? चिमला कालापुरा आसली आमी. थंयसून मागीर आमकां पॉप्युलरान हे बरोवन दिलें एप्लिकेशन आनी आमकां गव्हर्मेंटची जागा 100. सो हेंचो मॅटर असो आसा की ती शिवा मोरे कडेन कालच्यान 2 दीस जालीं वयता तेज्या शिवा मोरे कडेन, कित्याक मेर्शे तेका लागीं पडटा. सो शिवा मोरे घेवन तेंकां हांगा थंय भोंवता हेल्पाक लागून. कोण हेल्प करतलो सर शिवा आतां बाबा कडेन तेका शिवा मोरे हांगा थंय घेवन भोंवता. कोण तरी हेल्प करतलो काय म्हणून हे जाणट्यांक. हेंकां भुरग्यान कितें केल्या, जे गव्हर्मेंटान पळय हेंकां जागो दिल्लो तो बुचेड्यान तेंच्या फोटोन तेंकां ते जागो विकलो आनी हेंकां 7.5 लाख कितले मेळ्ळे? 14.5 लाख, 7.5 लाख रुपया तेणी घेतले. आनी उरलेले पयशे 7 लाख आमी दोगांय दुयेंत आनी ह्या भाड्याकाराक हेका 2,11,000 दिल्या. 2 लाखाची एग्रीमेंट आनी तो 11,000. चेड्यान कितें केलें, ते 14 लाखाचे अर्धे पयशे घेतले आनी अर्धे पयशे तेणें ते कोण आपणाक एका फोटोन तेंच्यांनी जागो एक्चुअली हे केला, विकला तो. आनी हेका सांगूंक ना ते पयशे कसले पयले. सो ते पयशे हेंच्या हातीन फक्त अशें म्हणून दिले चेड्यान की हे तुका आपूण पयशे दिता आनी हांव तुमकां बिराडाक दवरतलो आनी हांव तुमकां लायफ टायम मरसर ते जे भाडे भरून हांव तुमकां पळयतलो म्हणून. चेडो आपलो शेअर घेतलो, पण हेंकां खबर ना ते घराचे शेअर म्हणून. आपले पयशे घेतलो आनी आपूण गेलो आपल्या बायले कडेन रावता. चेडूं आसा, चेडवाचो जावय म्हणटा तुमी चेड्यांक पयशे दिले आमी कित्याक पळोवं तुमकां म्हणटा. सो एक चेडूं आसा ते आपले प्रायवेट काम करता, केन्ना आवय बापायक हाडून 1-2 हजार दिता. सो तेजे पयशे सगळे चेडो घेवन गेलो. आवय बापायक रस्त्यार उडयले. भाटकाराक तेणें 2 लाख दिलेले. हे 2 लाखान आमकां म्हणजे धाकटुलो रूम आसा त्या भाटान. आपूण थंय उमकी वर्सां आपूण मरसर आपणाक हांगा रावपाक दी म्हणून 2 लाख काडून पयलींच दिले. फुडें आनीक आपणाक भाडें दिवंक जावचें ना बाबा म्हणून सांगलें, कित्याक हो डायबिटीज पेशंट आनी ही बी बरी आसना. ऑपरेशन केला दोळ्यान दिसना म्हाका. दोळ्यान दिसना, दमाचे आसा, डायबिटीज आसा. सो आयजकाल भुरगीं सिनियर सिटीजनाक आपल्या आवय बापायन कसो बोज सजमन कसो काडून भायर मारता. कितें हेंचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. जेन्ना हे पुलीस स्टेशनार कंप्लेनी बरोवपाक वयता जाल्यार पुलीस हेंचेर कांय घेयना. पुलीस म्हणटा कोर्टान केस घालया, तुमी कोर्टान वचा म्हणटा पुलीस. सो हांव हांगासर आयज आमगेर येयल्या ती म्हाका अशें दिसलें की खंय तरी आमी तेंकां आदार करपाक जाय. शिवा मोरेक सांगलें टेन्शन घेयनाका, एका दोगांक बी हांव म्हाजे कडेन दवरता आनी हेंची हांव केअर घेता. कित्याक आमकां आवय बापूय ना म्हणटकच आमकां आवय बापायचो दूख कितें तें कळटा. आवय बापायचें महत्व कितें तें आमकां कळटा की आवय बापूय आसप
हेजे एक्चुअली आवय बापूय नाचणाऱ्यांक तुम्ही विचारूंक जाय. काडटात तांकां जाणट्यांक तुम्ही रस्त्यार उडयता, तो रडटा, पळय तेंच्या दोळ्यांनी दुखां पडयात, ती रडटा, ती गोंयकार, आमी गोंयकार जावन आवय बापायक आमचे भायर मारता. हेंच्या सीएमाक देखून हेंच्यांनी लेटर केल्ले आसा, सगळ्याक लेटरां केल्ली आसा, पूण हेंकां खंयसूनच हेल्प येना. सो हांव आमच्या डॉक्टरा करून हेंकां फटयले की हे 7 लाख आपूण तुमकां दिता आनी हांव त्या घरान रावता, तुमकां आपूण भाडें भरता आनी तुमकां भाड्याच्या घरान रावता म्हणून. हेंच्यांनी तांकां त्रास जावपाक नाका चेड्याक आनी सुनेक म्हणून हेंच्यांनी ते आयकून घेतले. कित्याक थोडे आवय बापूय अशें आसता की केन्ना सुनांक चेड्या मदीं झगडी जाल्ली पळोवपाक तांकां बी हें जायना. सो हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की हेंकां आदार करचो, कित्याक ते मेरेन ती म्हाजे कडेन आसतली. म्हाज्या घरान तांकां रूम, बाथरूम, टॉयलेट, तांकां कितें जेवण कितें आहा तें हांवें तांकां करता म्हणला. सो म्हाजे कडेन जाता तितलें हांव करता, पूण हांव सीएमा कडेन बी रिक्वेस्ट करता की तो जागो पळय गव्हर्मेंटाचो कोणाक पळय इल्लिगली विकलेलो गेला चेड्यान, तो जागो एम्प्टी करून तांकां दिवचो म्हणून. शिवा, केन्ना तुका ही केस आयली तुजे फुडें आनी तुवें केन्ना एक्शन स्टार्ट केला तुवें करपाचें? हय, इमिजिएटली ती काल सांजचे आमगेर घरा कडेन येयली आनी काल घरा कडेन येयना फुडें ती म्हणपा लागली आमकां कोणें तुज्या फुड्यान धाडला म्हणपा लागली, कित्याक तूं एक सोशल वर्कर म्हणपा लागली आनी आमकां तुजे कडेन धाडला कित्याक तूंच टॅकल आउट करतलो म्हणपा लागली प्रॉब्लम. सो हांवें तेंचे सगळे मॅटर आयकले. हांवें म्हणलें जो तांकां गव्हर्मेंटाचो लँड दिल्लो तो तेंच्या चेड्यान खंय तरी फॉर्जरी केल्या, ताका फटयला तो, कित्याक तो जाणटो, ताका पेपरूय वाचूंक दिवंक ना. वाची नासतना तेजे कडल्यान एग्रीमेंटाचेर सायन घेवन गव्हर्मेंटाचो जागो इलिगली विकला. तो शिकूंक ना, एक फर्स्टूच शिकला, तो शिकोवंकूय ना आनी ताका वाचूंकूय येयना सारकें. आनी तेजे कडल्यान ती सायनी घेतल्यो आनी तेजे इलिगली तेजे जे प्रॉपर्टी आसा ती तेच्या चेड्यान 20 पॉयंटाचेर जो जागो दिल्लो पळय तो विकला. आनी तेजे जे पयशे मेळ्ळा ते अर्धे पयशे चेड्यान घेतले. चेड्यान सांगला मोरासर हे पयशे तुजे आपूण घेता आनी मोरासर तुका आपूण पळयता म्हणून सांगून हे चेड्यान एग्रीमेंटूय केल्लो आहा मोरासर पळयता म्हणून. आनी आयज चेड्यान तांकां काडले आनी रस्त्यार सोडली. हेजेर कसली केस हे जाता? सिनियर सिटीजनाचेर हॅरिसमेंटाची केस प्लस खंय तरी फॉर्जरी चेड्यान तेजेर केल्या तिवूय केस. आनी भुरग्यांक कोर्टांतसून जावं कलेक्टरा कडेसून हेंकां म्हयन्याचे 10,000 दिवपाक जाय. हो कायदो आसा. सिनियर सिटीजनाक जर तुमकां आवय बापायक पळोवपाक जायना, तुमची जोडीतलो चेडूं लगीन देखून जालें जाल्यार आवय बापायक पळोवपाचो हो कायदो आसा. फक्त आवय बापायनी लग्न करून दिवपाचें, तुमकां शिकोवपाचें, तुमचे घुमूत काडपाचें, तुमकां 9 म्हयने पोटान दवरपाचें, झक मारून वताक मरण पडोन तेंच्यांनी काम करून तुमचे एक एक तुमचे सगळे जे तुमची वीश आसता ते पूर्ण करतात. तुमकां लग्न करून एक बरें घरान दितात जाल्यार तुमचे बी आनी जावयाचो बी हक्क बनता हेंकां म्हयन्याक कितें ना कितें दिवपाचें. आनी चेड्याक ताका हाडून भितर त्या ओल्ड गोवा पुलिसान घालपाचो आनी हेंकां म्हयन्याक पयशे दिवपाक लावपाचे. हे पुलीस गोवा पुलीस आमची खंय गेल्या? सिनियर सिटीजनाचे कित्याक तुमी तांकां काय सपोर्ट करिना? पयलीं म्हणटा ती हेंकां आवय बापायक हेंच्या पयलीं हेंकां रायट्स दिवपाक जाय. खंय वयतली जाणटेपणान? ही खंय वयतली जाणटेपणान? चेडो काय तेंचो काम धंदो करिनासतना ना. राजेश म्हणटा, राजेश शिंगणापूरकर आतां खंय तो चिमला रावता बिराड करून. बायल खंय कोणाची खंयच्या चेडवा कडेन तो लगीन जावन रावता. ते खंय सून केन्ना केन्ना तांकां पळोवंक येताली खंय तिवूय खंय चेड्याच्या हितून तिवूय आतां येवपाची बंद जाल्या. पयशे हातीन जेन्ना तेंच्या पडले ती बंद जाली येवपाची. सो खंय तरी चेड्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, मेन चेड्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांकां पळोवपाचें. ते चेडे आयज आमच्या गोंयकारांच्या आवय बापायंचेर येयल्ली आसा, कितें ती भायली न्हू, ती गोंयकार आनी आयज तेंचेर ही परिस्थिती येयल्ली आसा. सो आयज हेतून खंय तरी आमच्या गोवा सरकारान, आमचे जी सरकार आसा तेणेय आयज पळोवपाक जाय असले लाचार जाल्ले, बेगर जाल्ली जी फॅमिली आसा, आवय बापूय आसा, तांकां खंय तरी तेंच्यांनी आदार करपाचो. कित्याक हे शिकलेले भुरगे हेंकां 9 म्हयने वाडोवन भुरग्यांक पोटान दवरून हे भुरगे जर आवय बापायक अशे आयज रस्त्यार उडोवपाक लागले जाल्यार आयज हेंचो माय बाप सरकारूच जावन आसा आनी सरकारान हेंचेर लक्ष घालची गरज आहा. अशी कितली तरी केसी आसा श्रेया आनी तुमकां दोगां जाणांक दोगांय पेशंट ती दोगांय जीवाक बरें ना. हांगा येयल्या तेन्ना चालू हजारांनी वखदां आतां पयशे लिपी म्हाज्या कडेन हांव फट सांगिना पळय. हजारांनी वखदां 2 लाख वखदांच जाले 2 वर्सांची आमची. सो हेजेर म्हाका पयलीं हांवें ताका शिवाक कितें म्हणलें तांकां आश्रमान घालया, पूण खंय तरी म्हाका अशें दिसलें की गो बायलांक सेपरेट करप ना. वो एक ताटान हांवें तांकां जेवण वाडलें 2 ताटान. एकूच ताटांनी तेणें इले जेयले, एणें इले जेयले म्हणल्यार फक्त 1.5-3 पाव घेतात ते
तर दनपारां 1.5 पाव खातात, रातचे 1.5 पाव खाऊन ते दीस काडटात. केन्नाय चेडूं येयले जाल्यार कितें करता तेंचे आनी तांकां दिता. जे लगीन जावंक ना पळय ते प्रायवेटाक कामाक लगीन जाल्ले धाकटे लगीन चेडूं जाला पळय ते दिता. पूण तांकां येवपाक भाटकार दिना भुरग्यांक मेळपाक देखून. चेडवांनी देखून आवय बापायक आपल्या बायटीन काडपाक तुमी आपल्या घोवागेर व्हरतात. पयली डिलिव्हरी आवय बापायन करपाची हो जो कायदो आसा. जाल्यार हो कायदो कित्याक ना की जाणटेपणान पयली डिलिव्हरी तुमची आनी तुमकां जन्मान हाडपाचो देखून जर आवय आनी बापूय करता जाल्यार तुमी जावय कित्याक करिना. जावयांक कित्याक अशें हें दिसता की आपल्याचेर भार पडटली म्हणून. जेन्ना ती आपली चेडवां तुमकां लग्न करून तुमच्या संवसारान तुमचो वंश वाडयता, तुमच्या घरान सगळी कामां करता, तुमची सेवा करता, तुमकां आवय बापायचे मातशी सेवा करपाक जायना, तुमकां तांकां घरा व्हरून दवरपाक जायना. खंय तरी लज दिसता आमकां गोंयकार देखून म्हणपाक जेन्ना गोंयकारांची आवय बापूय अशी रस्त्यार पडटा. ओके. हांव एक क्लियर करूंक सोदता, जी पळय भाटकार म्हणटा हो भाटकार जेणे हांकां आयज आसरो दिला हेंचे कडल्यान 2 लाख घेवन तुमकां मरसर हो रुमान तुमकां रावचें म्हणून तेका ही भाटकार म्हणटात. कळ्ळें. सो तेणे आयज हेंचे कडल्यान 2 लाख घेतलेले आसा आनी आतां तो 3 वर्सां जाली त्या रुमान रावता आनी आतां तांकां अकस्मात म्हणटा तुमी वचा तुमचे 2 लाख हांगासर काबार जाले म्हणटा. आनी आतां 2 लाखाचे 1.5 लाख दिता. 1.5 लाख दिता तांकां कोर्टांतल्यान म्हणून सांगला. ते 1.5 लाखान ती आयज गो बायलां आयजचे तेंचे आख्खे आयुश्य आसा फुडें, अजून दीस आसा तेंचे आनी प्लस तेंचे वखदां पाणी आसा, तेंचे आजारपण आसा, तेजे फुडलो हे कितें फ्युचर कितें, तेंचो आसरो कितें. जाणटेपण कोणाक सांगपाची गरज ना. जाणटेपण कशें येता हे सांगपाची गरज ना. जाणटेपणांत जेन्ना दुखता आनी कोणूच फुड्यान ना जाल्यार कितें जाता ते कोणाक सांगपाची गरज ना. दोळ्यान दिसती पडनासलो बापूय. ही आवय जिका आयज आसरो ना, आयज ती 9 म्हयने पोटान जेन्ना भुरग्याक धरून तेन्ना ती सपनां पळयताली की हे भुरगे म्हाका व्हडले जावन म्हाज्या मापणांक बी भुरगे भाशेनूच पळयतली. जेन्ना आवय बापूय जाणटी जाता तेन्ना ती बी एक भुरग्या भाशेनूच जाता. तांकां बी इच्छा जाता की आमकां भुरगीं घेवन खंय भोंवपाक वयतली, आमकां 1-2 गोटे जावं आपले एक जोडी कपडे धुवून दितले म्हाज्या हातीर हाडून. एक 500 रुपया तरी, एक 200 रुपया तरी म्हाज्या हातीन म्हाका भायर म्हाज्या बायलेक घेवन भोंवंक वयताना कितें खावपाक मेळटलें म्हणून. पूण हांगासर खूब दुख्ख लागता असले मॅटरा पळोवन. आयज ती म्हाजे कडेन पर्यंत येयली कित्याक शिवाक दिसलें की श्रेया कडेन वेल्यार कितें तरी ते हे करतले. सो आता त्यांच्याकडे जमीन ना जाल्यार तुम्ही जे वेर्णाचे फॅमिलीक तशें जमीन मेळवून दिले तशें तांकां परत जमीन मेळवून दितले तुम्ही. अमर कितें आसा तेंचे ऑलरेडी 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर ऑलरेडी तेजें नांव दिल्लें आसा आनी खंय तरी फॉर्जरी करून त्याच्या चेड्यान ते एग्रीमेंट सील डीट न्हू फक्त सेल म्हणून जो एग्रीमेंट केल्लो आसा की घर तेजें ताका विकला म्हणून त्याच्या कायद्या प्रमाणे 20 पॉयंट प्रोग्रामाची घरां विकपाक मेळना. जे 100 मीटर जागो दिता कलेक्टर रेव्हेन्यू तो फक्त गरिबांक दिता ज्यांका घरां ना, घर ना, दार ना, तांकां आसरो म्हणून जो गव्हर्नमेंट दिता तांकां ना जाल्यार तेंच्यांनी परत तो रेव्हेन्यू रिवर्ट करपाक जाय न्हू तो जागो विकपाक. खंय तरी त्याच्या चेड्यान ते फॉर्जरी केला. प्लस ताका आतां 20 पॉयंट प्रोग्रामाचें घर परत मेळना जागो. तोच जागो ताका जाय जाल्यार केसी थ्रू कलेक्टरान केसी थ्रू तो जागो त्याच्यान घेवपाक जाता कित्याक हो चेड्यान विकला. तेंच्यांनी ते वयर 2-3 माळे घर बांदल्या. कोणे घेतला पळय 2-3 फ्लोर घर बांदला. आतां हेंकां तर शिक्षण ना, हेंकां केजेर सायना घेतली हेंकांय खबर ना. हेंकां फक्त अशें म्हणून सायन दिला की आपूण त्या घरान रावता. हे तुमकां आपणाक 14 लाख कितें दाखयले काय तितूंतले अर्धे दिल्या पयशे आनी अर्धे तुमकां आपूण पोसतलो म्हणून सांगले खंय. तुमकां थोडे करून